हे पोरसकाडे फायरिंग केसीन गनमॅन म्हणते पुलिसूच आशिल्ले. या आता पुलिसूच सांगतात आणि पुलिसान तांकां भितर उडयल्या. हें आयकून गोंयांत लोकांक दिसता की गोंयांत म्हणटा सरकार म्हणटा ही वस्त आसा काय कितें. लॉ अँड ऑर्डर म्हणटा कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ले आहा. दिसा ढवळ्या चोरयो जातात, लोकांक धडायतात, मारतात, गोंयकारांक मारतात आणि गोंयकार आज भयान जगतात. आणि पुलीसमॅन म्हणजे युनिफॉर्म घालून आसूंक जाय हे आज गुंड जाल्ले आहात. ही आज गोंयांत परिस्थिती आहा. एक गोंयचो मंत्री सांगता की IPS ऑफिसर गोंयांत इव्हेंट परमिशनां दिता म्हणून. गोंय नासतनाच IPS ऑफिसरांचे राज्य चालू आहा म्हणून. सो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम there is a rot and there is a collapse of law and order in Goa. So Goa at least deserves something called a government, and Goa deserves better.